गोंयची अशी धडाडीची बायल मनीस जिच्या आवाजान बरे बरे मिनिस्टर MLA आनी बरे बरे कोण ते असे करप्ट मनीस सगळे जागे जाता। खंय ना म्हणटा तशें ना, पुलीस स्टेशनार तर सगळी पुलीस स्टेशनार हालोवन उडयता अशी बायल मनीस आज आमचे बरोबर हे आमची इंटरव्यून आयिल्ली आसा। तुमी पळयतात ऐश्वर्या साळगांवकर, नन अदर देन ऐश्वर्या साळगांवकर। ऐश्वर्या तुका सगळ्यान चड बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें टायमान टायम काडून मुद्दम आज आमकां आमच्या व्ह्युअर्सांक टायम दिलो आनी तुजे बद्दल जाणून घेवपाची सगळ्यांक उत्सुकता आसतली। मेन म्हणल्यार हांव तुका पयलो प्रश्न करता चड टायम घेनासतना की तुजे बद्दल कांयशें लोकांक सांगचें। तूं खंयच्या परिवाराच्यान येता, खंयच्यान येता, लग्न जावन तूं खंय पावलें, पूण मूळ तुजें घर खंय, आवय बापायचें घर खंय? सगळ्यांक पयलीं नमस्कार, हांव ऐश्वर्या साळगांवकर। गोंय राज्यान हांव सोशल एक्टिविस्ट म्हणून काम करता, तशेंच ऑल इंडिया ज्युरिडिक्शनाचे लेवलीचेरूय काम करता। सांगचें म्हटल्यार हांव म्हापशा शहरांतले चेडूं, म्हणजे म्हापशेकारांचे चेडूं म्हणटा हे। म्हज्या पप्पाचें नांव सदानंद रामा कवठणकर, जे ज्योतिशी आसा, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, मुहूर्तशास्त्राचे तेंच्यांनी स्वता ग्रंथ बरयल्ले आसा आनी गोंय राज्याचे एवॉर्डी आसा, जे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन तांकां भोवमान दिवन, म्हणजे पयलो भोवमान गोंय राज्याचो ज्योतिषशास्त्राचो तो दिवन तेंच्यांनी 2021 कोविडाच्या टायमाचेर तांकां घरा कडेन रिस्पेक्ट दिल्लो। सो तांचे हे केल्लें, फेलिसिटेशन केल्लें। सो आनी तशेंच आमी साई भक्त आसा, तशेंच म्हजे वडील जे आसा सदानंद रामा कवठणकर, जे पप्पा म्हणटा आमी ताका, आनी गोंय राज्याचे सगळे इतर लोक तांकां भाई म्हणून वळखता, ते साई भक्त आसा। गोमंतकीय साई भक्त मंडळाचे अध्यक्ष आसा। जवळ जवळ सिन्स फ्रॉम 1979 और 80 पासून तांचे साई भक्तीच्या मार्गाचेर कार्यरत चालू आसा आनी ते आयज पर्यंत आसा, ते अख्ख्या इंडियेचेर आनी वर्ल्डा पर्यंत गेल्ले आसा। आनी खुबशे आहा, म्हाका दिसता लोकांक पप्पाचें जेन्ना नांव सांगता म्हज्या, त्या टायमाचेर कळटलें की म्हजे वडील कशे आसा, कितें आसा ते। आयज पर्यंत तेंचे जे डेडिकेशन आसा, तशेंच ते MGP पार्टीचे कार्यकर्ते 50 वर्सां तेंच्यांनी कार्यरत करून सोसायटीक डेडिकेशन दिल्लें आसा। आनी आतां ते भक्ती मार्गाचेर सगळे करून, म्हणजे साई प्रसादीक पादुका जी 1.25 लाख तेंच्यांनी जी हे केली, जे वेदशास्त्री आबाजी पणशीकर त्यांच्या संकल्पन, जे तेंच्यांनी एक संकल्प केल्लो आबाजी पणशीकरान, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेंचे कार्य, तांचे महानिर्वाण जावन सुद्धा कंटिन्यू चालू दवरलेले आसा। सो अख्ख्या इंडिया भर सध्या तांचे कार्य चालू आसा। तशेंच अमेरिका, कॅनडा, म्हणजे अशे भायले सगळे, मॉरिशियस म्हणा तुमी, भायरसून सगळ्या वाटेनसून, इंग्लंड साकून बीन सुद्धा लोक हांगासर येता आनी ही कार्यरत जे आसा साईबाबाचे, ते अख्ख्या वर्ल्डाचेर चालू आसा। म्हणजे एकंदरीत आमी आज पळयता की ऐश्वर्या साळगांवकर म्हळ्यार फक्त एक बोवाळ घालपी जावं एक सोशल वर्कर म्हणून आमी वळखता, पूण तुजें ल्हानपण एक बरें एक सांस्कृतीक वातावरणान वयर सरला आनी तशी तुजी वाडूय जाल्या, कित्याक जशें तुवें तुमच्या बापायचे उल्लेख केलो, तेंचे कार्य उल्लेख केलें, अशें दिसता की वातावरणूच वेगळें आशिल्लें। पूण ऐश्वर्या साळगांवकर हें इतकें उग्र कशें जावं सोशल वर्कान कशें आयलें? पहिले म्हणटा ते म्हजे लग्न जे आसा हे 1996 जालें आनी हांव एक फॅमिलियरूच म्हणून भुरगे म्हणून संवसारान गेलें। आनी लग्न जाताना हांव वेल्ला खणका गांवान अर्जुन साळगांवकर, ज्याचे वडिलांचे नाव आसा नामदेव साळगांवकर, आनी साळगांवकर फॅमिलीन तेजे काका बीन पर्राचे सरपंच आनंद साळगांवकर, ह्या फॅमिलीन हांव पावलो। सो इट वॉज अ लव्ह मॅरेज। सो लव्ह मॅरेज जाल्या उपरांत ते फिल्डान पावून, म्हणजे संवसारान, घर संवसारान पावले ल्हान वयाचेर, आनी म्हाजो संवसार त्या हितूनसून करून भुरगीं जावन जशें जशें आमी वाडत गेली, एज वाडत गेली, सोसायटीन पांय दवरता, अत्याचार पळयता, म्हाका ते सोसूंक जाय नासलें, कित्याक शेजाऱ्या पाजाऱ्याक झगड्यो जाल्यो की म्हाका रगत शिरशिरे, हे कित्याक अशें करता, कित्याक झगडटा। सो म्हाका नाशिल्ली आनी आमी घरा कडेन अशें हितून की आमच्या पप्पा मम्मीन आमकां घराच्या भायर केन्ना पावलूच घालपाक दिवंक नाशिल्ले। इवन म्हापसा मार्केट खबर नाशिल्लें। हांव ज्ञानप्रसारक स्टुडंट, ज्ञानप्रसारक विद्यालय म्हापसा, सो हांव ताजे स्टुडंट। सो आमी लायक केन्ना स्कुलान सुद्दां केन्ना झगडोंक ना, जावं आमचो केन्ना बॅड रिकॉर्ड ना, स्कुलाची सर सुद्दां केन्ना सांगचे ना। आनी हांव स्टेट लेवलीचेर आमी कबड्डी चॅम्पियनशीप सुद्दां हाडटा, म्हणजे हांव स्पोर्ट्समॅनान स्पोर्ट्सानूय आसले, प्लस डान्स कॉम्पिटिशन, एज्युकेशन कॉम्पिटिशन, ऑलराउंडर
ऑलराऊंडर. स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन सगळ्यातून पार्टिसिपेट जाताले. पण एज्युकेशनाक जेन्ना उभे रावताले तेन्ना मातशे कडकडटाले माय खातीर कळा नासले. बरोबर. पण एक पार्टिसिपेशन जाताले. कित्याक आज जर डिफरन्सीस पळयले जाल्यार खूब फरक आसा स्कूल टायम आनी आतांचे. आनी जे आज पळय शिकिल्लीं भुरगीं आसा जी टॉप रँकर्स असली ती आज म्हणटा आमी म्हणटा ज्या टायमाचेर हे घेताले प्रायझेस घे आमचे सगळे गेले प्रायजूच म्हणून उरले. पण आज तुझ्या सारकी इतली स्पीच दिवपाक आमचे कडेन जमना म्हणटा आनी तशी फायट करपाक. सो ताज्या उपरांत जे अत्याचार घडटा ते म्हाज्यान खरेंच पळोवन नजो जाले. आनी इल्ले इल्ले हांव ह्या फिल्डान पावले. म्हाका पुलीस स्टेशन खबर नाशिल्ले. सो करता करता एका मॅटरांसून अशे अत्याचार घरगुती अत्याचार आनी कित्याक तितूनसून हांव लोकांक लागून इल्लेले फुडें सरपाक. असो एक मॅटर जावं असो एक इन्सिडन्स की ज्या इन्सिडन्सा नंतर ऐश्वर्या रायान परत फाटल्यान वळून पळोवना. साळगांवकर साळगांवकर फाटल्यान वळून पळोवना. हय तो इन्सिडेंट म्हणटा तो 2011 जेन्ना आमची इलेक्शनां जावपाची आसली MLA इलेक्शन्स. सो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांव शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक पडटा आनी जितून उदय पालयेकराक काँग्रेसीच्या तिकेटीचो डिमांड आशिल्लो की आमकां ताका तिकेट दिवपाक जाय आशिल्लें पब्लिकेच्या थ्रू. आनी हांवें भरपूर सोशल वर्क केल्लो. हांव डॉक्टर सायंटिस्ट लिगल एडाक काम करतालें. हांव हे सगळे घेवन महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुप हे सुद्धा म्हाज्या अंडर आसले. 20 ग्रुप सांबाळले. 400 बायलांचो होल्ड आसलो म्हाजे कडेन. हे सगळे हांवें करून हांव फुडें येतालें. आनी जेन्ना आमच्या गांवांत पावसाचो टायम आशिल्लो जून म्हयनो आशिल्लो आनी जस्ट पावस येयला तुमी जाणा पावसाचो लोड येता. एक डोंगरा वरसून उदक जेन्ना गांवांत येता ते व्हडले व्हाळ आसतात ते नाले जर तुमी उचपिना जाल्यार ते उदक सगळ्यांच्या घराघरांनी पावता. सो म्हाज्या घराच्या सकयल म्हाज्या वाड्याचेर जितली घरां आसा पळय ती उदकान बुडली. आनी बुडल्या उपरांत तुमी जाणा एज युजुअल रातचे लोकांक खूब त्रास जाता. घाण सगळे तोपली ओमती सगळे आनी सोरोप बीन येवंक लागले आनी लोकांची शोभा आनी आमकां सकयल वचोंक मेळना. आनी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीन आमकां कळना कोणा कडेन वयचें कितें करचें. पंचायती कडेन मागले पंचायत हेल्प करपाक कोणूच ना. त्या टायमाचेर जो तो आपूण व्हडलो म्हणटालो कित्याक काळ वेगळो आसलो. आज मातशे वेगळ्या वेगळ्या भाशेन जाल्ले आसा. जे कायदे आसा ते आतां चेंजीस करून आमी शिकल्या म्हणून आमी सिस्टम वेगळी आशिल्ली. सो सरपंचा कडेन सुद्दां वयतलो सरपंचा घराच्या भायर रावपाक जाय आशिल्ले. तू येयलाय रे तू भायर राव अशें करणारे आवाज आशिल्ले. सो हे सगळे पळोवन आमी जेन्ना फुडें वयताली पळय त्या टायमाचेर आमकां कळोन येलें की आवाज उठयल्या शिवाय काय घडना. हय तेज्या उपरांत हांवें म्हाज्या गांवच्या वाड्यावयल्या बायलांक सांगलें पळय उदक भरला सोरोप चावली भुरगीं तुमची वतली त्रास आमकांय जाता. म्हाजें घर बुडाना म्हाजें घर वयर आसा हांव सेफ आसा. पण म्हाका दिसता की ही कळकळ जो पर्यंत आवाज काडिना तोपर्यंत काय जावचें ना शक्यच जावचें ना. आनी त्या टायमाचेर आमचो मिनिस्टर MLA जो आशिल्लो तो दयानंद मांद्रेकर आशिल्लो BJPचो 20 वर्साचो. पण ताणें केन्नाच अशें येवन बाबा कितें घडटा कितें पळय नाशिल्लो नासलो. बायलां घर वयल्या वयर बेजीक जाय नाशिल्ले. इतले आसून आमी जेन्ना मोर्चा काडलो फर्स्ट मोर्चा पंचायतीचेर लीड हांवें घेतलेली आनी पंचायतीच्या बायलां सगळीं भियेतालीं सरपंचाक. आनी सरपंच आमचे त्या टायमाचेर मिल्टन मार्कीस आशिल्ले कळ्ळें. सो जी लीड पळय हांवें घेतली एक आनी गेले हांव त्या टायमाचेर डेप्युटी सरपंच लक्ष्मीकांत बिचोलकर आसलो. सो ताणें सांगलें आमी पळय हे सगळें कितें आहा न्हू ते आमी उदकाचें घातला करता. आमी डिपार्टमेंटांक कळयल्लें आसा PWD कळयल्लें आसा. तांचो जो इंजिनियर आसा ते काय करूंक पळयना आमची फायल कोणाक पडल्या. हय आनी रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाल्लो आनी वाळडे सकयल रस्तो जवळ जवळ इतल्या व्हाळाक आनी व्हाळ कसो अक्षरशः वयले लॉट उदकाचे डोंगराचे प्रेशर हय सगळ्या वाटेंतले हे कनेक्टेड आसा नाला. सो अशें करून जेन्ना पळय ते उदक सकयल येताले ते म्हणपाक तो कितें आमी फायल घातल्या पण ती फॉलोअप जाय नासली तेंचे कडेन कित्याक हेंकां कोण वळखच नाशिल्ले. पण हांवें म्हटलें अशें जर असेल फायल म्हाजे कडेन दी हांव करून घेता. आनी तेज्या पयलीं हांवें खुबशे कामां केल्लीं बारीक बारीक कामां केल्ली आनी म्हाजे खंयचे MLA कडेन उतार जर घातले कामां जातालीं. नो मॅटर खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक हांव तेन्ना नाशिल्ले पयलीं नाशिल्ले. सो करता करता हांवें ती फायल मागले म्हाका फायल दिना जालें म्हणपाले. आनी सडनलीच म्हाका एक कोणी फोन मारून सांगले की जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर गोंय राज्याचे काँग्रेसीचे आशिल्ले त्या टायमाचे सरकार ते हेल्थ मिनिस्टर विश्वाटी देवळान काणक्या येवपाचे आसा म्हणून. सो हांवें म्हटलें हेल्थ मिनिस्टर आयले हेल्थ मिनिस्टर आमकां मदत करतले तूं उलोवन पळय. आनी ते सांगपी आसा पळय म्हाका उतरां तो संजय पै
कायसूचो एक कार्यकर्तो बीजेपीचो आशिल्लो पण तो काँग्रेसीन आयिल्लो. सो काँग्रेसीक हांव नको त्याचे कितें मॅटर असले पण तो काँग्रेसीक त्या टायमाचेर हे करी आनी तेणेन म्हाका जेन्ना सांगले आनी वाट दाखयली म्हणटा न्ही की आंध्राक खंय देवूत वाट दाखयता तशें हांव ब्लायंडली म्हाका खबर ना कशें वयचें कितें करचें कितें घडटलें आय डोंट नो हांव टोटली ब्लायंड त्या टायमाचेर. सो ताणें सांगलें आनी त्या प्रमाणे हांव एग्रेसिवली जेन्ना हांव त्या देवळान उबें रावलें ताणें इंट्रोडक्शन दिलें की ऐश्वर्या सलगांवकर हे आनी उलोवंक सोदता. आनी त्या टायमाचेर विनोद पालयेकर म्हाका सांगता कितें राव गो तूं उलोव नाका तो मिनिस्टर तूं मातशें फाटीं राव. हांवें म्हणलें ना म्हाका उलोवपाक जाय म्हाज्या गांवांत उदक आयलां. आय वॉज लायक एग्रेसिव्ह कित्याक म्हाज्यान ती लोकांची जी एक तिडक आसा जी एक हाय आसा ते रडटात भुरगीं रडटात ते पळोवन उजो जाली तीच एनर्जी तुज्यान तूं मुखार सर. हय आनी हें सगळें पयलां न्ही आनी म्हाका ती सोंसाना की म्हाज्या समोर दोळ्या समोर अत्याचार जाता आनी हांव कशें उगी रावप एकलोय कोण उलयना आनी म्हाज्या पांयांसून रगत शिरशिरता की बाबा कितें तरी करचें आनी रिलीफ घेवची. सो हांवें त्या प्रमाणे सांगलें. विश्वजीत राणेन जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आशिल्ले हॉनरेबल तांच्यांनी त्या टायमाचेर सांगलें राव आपल्याक तेजे कडेन उलयन कितें प्रॉब्लेम आसा तूं आपल्याक सांग कित्याक आज जर ते मनीस थंय पर्यंत भोंवले कितें आसा तें केलें तेजे कोणीच जाय कारण ते आपल्या पर्यंत ह्या देवळान जर येयला शिवशंकराच्या जाल्यार डेफिनेटली आपूण तेजे आयकतलो आपल्याक आयकपाक जाय. तूं सगळ्या लोकांक सांग म्हणपालो हे भर विश्वाटी देवळाच्या समोर देवळान त्या शिवशंकराच्या घडलेलें आसा. त्या टायमाचेर ताका सांगलें बाबा म्हटलें अशें अशें आहा सर म्हटलें बाबा म्हणून त्या टायमार सर आमकां खबर नाशिल्लें तेंचे इंट्रोडक्शन म्हणलें नासलें. सो सर म्हटलें आमच्या गांवांत उदक आयलां आनी उदक येवन म्हणलें अशें उदक भरलां की इतले उदकांचो मोर्चा दाखला आमचें कोण आयकना तर आपूण तुमच्या गांवांत येता आनी पळयता केन्ना येता. आय वॉज लायक आर्ग्युइंग टॅकल करता म्हाका खबर ना एमएलए मिनिस्टर काम जावन पडलें करता कोणानूय तरी सांगो हय करता आपूण आतां आश्वासन खूब जाण दिता आनी हांव फर्स्ट टायम पॉलिटिकल हितून पांय दवरलाय फिल्डाचेर खबर ना पॉलिटिकल फील्ड कितें कशें आनी कशें करून घेवपाचें कांयच खबर ना. आतां आसा न्ही हय आश्वासन दिवन फायदो ना संकट आतां हय. सो हांवें म्हटलें तुमी आतां वयतल्यार म्हटलें आतां गांवांत उदक भरलां तें तुमी दोळ्यांनी पळयल्या उपरांत तुमकां कळटलें तुमी हेल्थ मिनिस्टर फाल्यां म्हटलें न्युमोनिया टायफॉयड कसले कसले दुयेंसां म्हणलें मलेरिया हर तरेची दुयेंसां आहा प्लेग जावं शकता कितेंय घडोवंक शकता म्हटलें ते तुमी दोळ्यांनी पळयल्यार कळटलें. आपूण तुका उतार दिला देवळान की आपूण येतलो म्हणजे येतलो हे उतार आशिल्ले. मागीर आय वॉज लायक रिलॅक्स की चल कोणाची तरी आयकपाक जाय. कोण मिनिस्टर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेजी आता आशिल्ले त्या टायमाचेर हय तेन्ना ते काँग्रेसीक आशिल्ले आनी काँग्रेसीन सरकार असले त्या टायमाचेर. म्हणजे त्यांची आता जे उतर दिवपाची हे आसा म्हणजे स्टायल आसा ती त्या टायमारूय तशीच म्हाका दिसता हे रक्तान म्हणजे एकदां आपूण उतर दिले ते उतर आपूण खरें केल्याशिवाय फाटीं सरना एका कापसदात म्हणटात. पूण तुजे भितर हो जो गुणधर्म आसा हो झुंज मारपाचो हय वो कोणाकडल्यान आयलो सो दिसता तुजी फॅमिली आजी माझे हय माझो इवन आजो आसा मम्मीच्या सायडीन तुजे फादराचे तुवें वर्णन केलें झुंज मारपी अशें दिसना ना म्हजे पप्पाय तशेंच हय एक्टिव्ह हय लोकां खातीर हय हय पप्पा म्हजे पयले फर्स्ट रिवायंडर कितें लायटीचें काम करताले व्हडले व्हडले मोटर बीन बांदताले रिवायंडिंग दोंगर पेट्टालो थंय मातसो तूं उजो पेटलो सारकें हय. सो अशें करून जेन्ना म्हणजे आमी हे करताले म्हणजे पप्पाच्या आंगान ते एग्रेसिव्ह आसा आनी म्हजो आजो जो आसलो पप्पाचो फादर म्हणजे म्हाजो ग्रँडफादर कितें त्या ग्रँडफादराक सुद्दां अशें की पोर्तुगीज टायमाचेर तो जे पळय हे आसले पुलीस आसले पोर्तुगीज पाकले म्हणटाले तांकां ते करतेलार म्हापसा करतेल म्हणजे पुलीस स्टेशन त्या टायमाचेर ते लोकांक लागून कितें जर अशें धरले कितें केलें जाल्यार त्या टायमार सोशल वर्क करी आनी तो टेलर आशिल्लो तेंचे कपडे शिवतालो आजो म्हजो. सो त्या हितूनसून सोशल वर्क चालू आसतालो. तसोच म्हज्या मम्मील्या वाटेनसून जो आजो आसा तो कासकार आनी ही इज ऑल्सो लायक तांचें नांव पुंडलीक कलांगूटकर जे आज काणके साईबाबाचें देवूळ दिसता पळय ताजो तो कासकार त्या देवळाचो एक सगळ्या जाग्याचो आनी तशें शिवोलचे एकंदरीत लोकां मेरेन जोडून आशिल्ली हय 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 आनी तांचे कडेन ती पंचायतन शक्ती सगळे आशिल्ले. सो साईबाबाचें देवूळ उबें जालें थंयसर खूब आहा ती हिस्ट्री खूब आहा. आनी आमचो आजोय तसोच लोकांक कोणा कडेन शेत ना आज्या कडेन शेत आसलेलें ती शेतां मागीर ते करपाक दिले तेज्या बदलेक आदले लोक तुमी जाणा पोर्तुगीज टायमाचेर ते शेत करून दिले जाल्यार तांकां मागीर ते नुस्तें बदलेक जावं ते कितें अशें म्हणजे आदला बदल करून दिताले तांदूळ दिताले. म्हाजो आजो अक्षरशः तुमी भाडकार म्हटल्यार जाता मामालो आजो असो म्हणजे बिंदास दिलखोल. सो तेंच्या त्या ज्या सोशल वर्कांसून म्हाका दिसता म्हाज्या रक्तान ते मातशें दिसता लोकांक दिसता म्हणून आज ऐश्वर्या सळगांवकर आज आमचे इंटरव्यू स्पेशल एडिशनान बशिल्ले आहा. बरें दुसरो प्रश्न म्हणल्यार आमी पळयता की तूं
बांबोळे सारखे हेल्थ सेंटरान येदे व्हडले हॉस्पिटल हळू चोरून म्हणटा तशे खूबशे इश्यू हायलायट करीत असता चालूच आणि कामाय करून घेता थंय. हय पूण आता कशें चल्ला थंय, कशें बरें चल्ला काय कितें, तुका तोच सपोर्ट मेळटा काय सपोर्ट कितें? म्हणजे कितें आसा, जेन्ना आमी कसल्याय एक डिपार्टमेंटान वयता जावं एक ऑथॉरिटीच्या भितून वयता, आतां जीएमसीत म्हटल्यार तुमी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलिटी, सो त्या हॉस्पिटलान जेन्ना एक पेशंटाक घेवन डिलिव्हरीक लागून गेले, जस्ट आली रिसेंटली गजल 24ची या महिन्याची, हय एप्रिलाची, आता मे लागलो न्हू, सो एप्रिलातली गजल. जाल्यार त्या पेशंटाक तुमकां खबर आहा डिलिव्हरीचे पेशंट ऑपरेशन केल्या उपरांत कितें जाता ते, सो आमी त्या प्रमाणे ते एमर्जन्सी थंय गेले, डिलिव्हरी जाली, म्हणजे ऑपरेशन जाले. ऑपरेशन जाल्या उपरांत 128 वॉर्डान तांकां शिफ्टिंग केले. आता ऑपरेशनाच्या मनशान सिंपल पळया ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर आमी जर एक सादारणशी आमची बरी बरी बॉडी असलेल्या मनशाक जर ही आयज सीट पळय वेयल्या ती सोंसाना बऱ्या मनशाक, जाल्यार तुम्ही चित्ता ज्या एका मनशाक कातरला 7 लेयर्स ताजे कातरला आणि एक बेबी भायर येयला, जावं एक फायब्रॉइडाचे ऑपरेशन केला और एनी अदर ऑपरेशन इज ऑपरेशन, बरोबर. त्या पेशंटाचे तुम्ही थिंकिंग पळया की तेका जेन्ना कातरता तेन्ना तेका कितलो भगभगो आसतलो, कित्याक भितून तेका सलायन आसता, इंजेक्शन्स मारलेले आसता, म्हणजे केमिकल ऍडिशनल भितून घातलेले असता, त्याच्या भायर मेडिसिन, त्याच्या भायर भायलो ब्लड हाडून घालता, ऍडिशनल ब्लड तांकां सप्लाय करतात, ते तेंची बॉडी हे वाडटा हीट. आमची नॉर्मल मनशाक ही हीट आयची वेव पळय आहा ती आमकां सोंसाना, जाल्यार तांकां कितें जातलें. जेन्ना 128 आमकां शिफ्टिंग केले त्या टायमाचेर पळय जाल्यार फॅन चलता, एसी आसा, इट्स लायक अ फॉर म्हणटात ते म्युझियम कशें, म्हणजे एसीचे म्युझियम दवरला, चलना आणि फॅन चलता, पण फॅन कितें आहा तुका जेन्ना घुवाळटा वारे पळय वयलीच गरमी काडटा, सकयल हाडटा ती सर्क्युलेट जाता परत परत. बरें रातची दारां उगडी दवरूं शकना, जल्ला जळारी येता, मॉस्किटो जावंक शकता, कितें जावं शकता. आणि बॉर्न बेबी 2 वरांची जी पळय ऑपरेशन थिएटरांतून भायर काडलेली भुरगीं आसा पळय ती 2 वरांची 1 वराची भुरग्यांक हाडून थंय दवरल्या, त्या भुरग्यांक कितली गरमी जातली जेका ह्या संवसारांत कित्याक खबर दोळेच उगडूंक ना, सो तांकां कितें जातलें. सगळो जेन्ना विचार केलो, विचारलें सिस्टरीक, विचारलें सिस्टर म्हटलें हे म्हटलें हांगासर पळय गरमी जाता न्हू, सोंसाना गरमी, कितें करपाचें, आनी घामाचे तर पावय आमचे वत्ता आनी ती रडटात पेशंटांक, आनी भुरगे कितें अक्षरशः भुरगे रडटा. भुरग्याक उखलून व्हरोन जेन्ना हांव फॅना कडेन दवरता, म्हाजो पर्सनल सांगता एक्सपिरियन्स, प्रॅक्टिकल हांवें पळयल्लें आसा, भुरग्याक फॅना कडेन दवरले भुरगे ओगी रावता, सो इट मिन्स कितें जाता की भुरग्याक गरमी सोंसाना, ह्या आमच्या सारख्या मनशाक कळोंक जाय ना, ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर आमकां सगळें कळोंक जाय. सो हांवें सिस्टर मेळ्ळे, आमी मेळ्ळे, पळय तुमी म्हटलें सिस्टरी कंप्लेनी घालूंक जाय ना, तुमी हेजेर कितें करा, तुमी कंप्लेनी तुमच्या वॉर्डांनी कितें घडटा तुम्ही वयर दिया न्ही म्हटलें, एमएसाक जे मेडिकल सुप्रिटेंडंट आहा तांकां कळयात म्हटलें, जावं तुमच्या डॉक्टरांनी जे HOD आसता पळय तेंच्यांनी दिवपाक जाय आसता. तर तेंच्यांनी कितें सांगलें की आमी दिले, आमी वयर घातल्या, ऑलरेडी 3 म्हयन्या पयलीं दिल्या खंय की एसी चलना, आता हीट वेव येवपाची आसा, थंडेन चलता, पण गरमेच्या दिसांनी ते रिपेर करचे म्हणून. सो तांकां ते रिप्लाय खंय येयना जालें, तेंच्यांनी सांगलें कितें जे GSIDC आहा पळय तेंच्या वांगडा तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो तो सोंपला, सो तितून आमी कितें करूं शकता, रिन्यूय ना, एक्सटेंड केल्लो ना. सो त्या कारणान ते एसी तशें उरले, ते स्प्लिट एसी, सेंट्रल एसी आनी स्प्लिट एसी, 2 एसी आहा, सेंट्रलाचे सेपरेट आणि स्प्लिट एसी सेपरेट रूम, हय सेपरेट आहा. स्प्लिट एसी आहा त्यो रुमांनी वॉर्डांनी आसा, आणि सेंट्रल एसी आहा त्यो तेंचे कॅज्युलिटीचेर जावं मेन पार्टांचेर आसा, व्हडल्या म्हणजे ऑपरेशन थिएटरांनी बीन तशें हितून आसा. सो आमी कितें म्हटलें, तुका जर हे जमना, हांवें जर फाल्यां हात घातलो भितून हांवें कितें केलें, तूं फाल्यां म्हाज्या पेशंटाक तुमी त्रास करचे ना कितें गॅरंटी, कित्याक आजकाल तेच चला रिवेंज फर्स्ट. ताणें म्हटलेंच म्हणजे कशें, आपल्याचेर आयलो लोड, MS म्हणटलो कितें सांग, अरे हेणेन वयर बोवाळ घातलो, आपल्याचेर लोड आयलो, आपूण कितें करतलो, आपल्याक आन्सरां दिवंक जाय, म्हाका धांवचें पडलें. कित्याक हांगा हेल्थ सेक्रेटरी आहा, मिनिस्ट्री आहा, ती धांवतली कितें चल्लां, कित्याक आमकां कळोंक ना, हें कित्याक जालें. आनी सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की गोंय राज्याचे डायनॅमिक डॅशिंग जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा कितें तेजे पर्यंत पावप म्हणजे यांची सगळ्यांची बॅरिंगां कडकडटा. तुवें कितें एक्शन घेतली? सो हांवें कितें केलें, सांगलें, रिक्वेस्ट केल्या बरोबर हांवें इमिजिएट सिस्टरींच्याच फुड्यान काडलें, आनी जी मेसेज आसा ती आमच्या गोंय राज्याच्या हेल्थ मिनिस्टराक इमिजिएट डायरेक्ट केली. कित्याक हांवें काँग्रेसीन आसतना ऑलरेडी काम केल्लें, आनी तेंच्यांनी म्हाका 2011 सुद्दां म्हाजें काम करून 80 लाखाचो प्रोजेक्ट त्या टायमार पास करून घेतलो ऑलरेडी, त्या टायमाचेर, हय त्या टायमाचेर केलें, खूब जालें. आणि मागीर ते पंचायतीक वयता न्ही डेडिकेशन, कित्याक पंचायत MLA पंच मेंबर आहा म्हणून तेंचे हेजेर घातले.
सो आमकां काय फरक, शेवटी काम हे कामाशी मतलब दवरले. आणि तशेंच हांवें म्हाका विश्वास असलो की विश्वजीत राणे जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर आहात ते काम करतले म्हणजे करतले, इतली गॅरंटी आसा. विश्वास आसा, एक आत्मविश्वास म्हटल्यार जाता. सो त्या प्रमाणे हांवें एक ड्राफ्ट करून सगळे जी कितें घटना आसा ती घातली. आता म्हाका खबर ना 128 3 युनिट आसा म्हणून. आय थॉट इट इज अ 128 वर्ड. 128 इतलेच खबर आहा. भितून ए बी सी आहा ते म्हाका खबर ना. युनिट आहा कित्याक काय खबर ना, कितेंच खबर ना. कित्याक सांगलें त्या प्रमाणे तितलेच केले. त्या बरोबर विश्वजीत सरान जे कितें आसा पळय न्हू ते आमकां रिप्लाय केले इमिजिएट की आपूण हेचेर एक्शन घेता आनी तुजी मेसेज आहा ती हेल्थ सेक्रेटरीक फॉरवर्ड केल्या म्हणून. सो दुसरे दिसा जेन्ना उजवाडले त्या रातीक तर ना, ती रात आमी तशीच काडली. दुसरे दिसा पळय जाल्यार तेंचे जे एसी टेक्निशियन आहा पळय ते येवन थंयसर रिपेअर करपाक गेले. सो रिपेअर करपाक लागून हांवें तेंचो फोटो बीन काडलो आनी सराक धाडले रिटर्न की थँक्यू. हय, ऑब्लायज न्हू, कित्याक सांग तेणेन म्हाजें काम करून दिलें. कितें आसा ना, हय 3 म्हयन्यांचें काम जायना, पेंडिंग उरता ते एका उतरान शब्दान काम केलें, तो व्हॅल्यू. म्हणजे खंय तरी हॉस्पिटलाचे ऑफिशियल्स आहात तांकां सारको प्रॉपर चॅनल खबर ना काय की बाबा चॅनल प्रत्येकाक आपली आपली कॅटेगरी आसा तितल्याच लेवलीर ते करू शकतात, त्याच्या वयर ते वचूं शकता आणि त्याच्या वयर गेल्यार फाल्यां सस्पेंड जावं शकता, टर्मिनेट जावं शकता, कितें एलिगेशन येवं शकता. जनरल प्रॉब्लेम्स न्ही. पण ते कोणेन समजूंक जाय, जेन्ना तू एक सुप्रिटेंडंट म्हणटाय मेडिकल सुप्रिटेंडंट इज द हेड ऑफ दॅट डिपार्टमेंट. तुझ्या अंडर हे सगळे आसा आणि तुझ्या अंडर स्टाफ कोण तरी कंप्लेन करता की अशी अशी बाबा प्रॉब्लेम जाता, अशें हें जाता, म्हणजे वयलो मनीस असो चित्त की तुजी फॅसिलिटीक लागून तू ते करून घेवपाचो आनी बरें एका मनशाक लागून एक्चुअल प्रॉब्लेम कोण सफर जाता ते कोण पळोवपाक सोदिना. आता पळय आमी जेन्ना एक फॅमिली पळयता, फॅमिलीन बापूय आनी आवय आसता, सगळ्यांकडे उलोवन जाता, लास्ट फॅमिली हेड ऑफ द फॅमिली इज द फादर. सो बापाय कडेन जेन्ना पावता तो बापूय कसलो, जर तो आपूण ते हितून जर सांबाळून रावना फॅमिली, बाबा कितें जालें बसोन सॉर्ट आउट करू शकल तर बापूय तरी कसलो. बरोबर. तेका बापूय म्हणपाची लायक जेन्ना आवय जर बापूय जाता जाल्यार डेफिनेटली आवयकूच बापूय म्हणू शकता आमी. तशें आमकां जो म्हाका दिसता पळोवंक जर वचात माझ्या हिशोबा प्रमाणे आज जे आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे जे बाबा म्हणतात ते 70चे लोक, ते बाबा म्हणजे कितें तो आयज म्हाका त्याचो खरोच कळोन येयल्लो आसा. कित्याक तो खरोखर ह्या गोंय राज्याचो बापूय कसो काम करता आनी कितें म्हणटा निशुल्क निस्वार्थ दोळे धापून काम करता. आनी आमी खूबदां तांकां आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्साक वता केन्ना कितें असो प्रश्न आयलो जाल्यार बेधडक ते ऑन रिकॉर्ड सांगतात की आपल्याक हे असले चिरमिरीची गरज ना, आपल्या बापायन आपल्या भरपूर करून भरपूर जोडून दवरिल्ले आहा, तुमी आपल्या हेचे कितके एलिगेशन घाला आपल्याक फरक पडना. आणि ते गर्भ श्रीमंत अशें न्ही की ते आडेचे खंयचे येयले आनी गणपती पुजले 5 वर्सांनी बुडयले तसले ना. हे गर्भ श्रीमंत जे राजघराण्यांसून येयल्ले आसात. सो तांकां ते रक्तान आसा, राजशाही जी आसा पळय ती रक्तान आसा. सो रक्तान असल्या कारणान त्या मनशाक म्हाका दिसता शिकोवपाची गरज ना, ते प्रॅक्टिकल भितून गेले की ऑटोमॅटिक भायर सरता. बरें, हेल्थ इश्यूचे आमी येता तेन्ना त्या सेक्टरान ह्या हितून जेन्ना पळय एक सांगता तुमकां क्लियर करता, जेन्ना हे इश्यू येयलो पळय म्हजें, त्या टायमाचेर तेंच्यांनी इमिजिएट काम केलें. इन स्वीट एंड शॉर्ट सांगता, काम केल्या बरोबर म्हाका जेन्ना सांजचे शिफ्टिंग आयले दुसऱ्या हितून बी युनिटान, त्या टायमार हांव सरप्रायज. सिस्टर म्हटले म्हाका म्हणलें आतां शिफ्टिंग केलें आनी हांव त्या रुमान वचून जेन्ना पळयलें तेन्ना थंयसर एसी ना. आमी त्या हितून ना ती तो वॉर्ड खंयचो, तर ते म्हणपा लागले 128. अशें कशें 128 वॉर्ड एबीसी. सो म्हाका ते खबर ना. म्हाज्या पेशंटाक जेन्ना शिफ्ट केलें तेन्ना कळोन आयलें न्हू की हो वॉर्ड खंयचो. हांवें सिस्टरीक विचारलें, सिस्टर म्हळ्यार 128. आमी म्हणलें हो 128 न्हू ना, हो 128 तो बी युनिट. आमी युनिट म्हणजे कशें कितें, तर ए बी सी 3 युनिटां आसा, एक पोस्ट सिझेरियन आहा आनी एक तेंची दुसरें कितें आहा, म्हणजे लगे ऑपरेशन करून ऑब्झर्वेशनान वेगळे एक दवरले रिकवरी दुसऱ्या हेजेर, थंयसून मागीर तिसऱ्या हेजेर मागीर घरा कडेन धाडटा, डिस्चार्ज दिता. ही तेंची सिस्टम. ती आमकां खबर ना न्हू, कित्याक हांवूय काय ते हितून मिनिस्ट्रीन ना जावं ते हेल्थ सेंटर हितून ना, हेल्थान ना. सो जेन्ना हे सगळे कळ्ळें हांवें म्हटलें आतां म्हटलें एचे केले आनी म्हाका ज्या प्रमाणे एक मेसेज फॉरवर्ड केल्या त्या फॉरवर्ड मेसेजी प्रमाणे 128 वर्डाची एसी जी आहा ती रिपेअर केली म्हणून. जेन्ना 128 वर्डाची एसी रिपेअर केली म्हणटा तेन्ना म्हाका खंय तरी म्हाज्या आंगातलो एनजीओ उबो रावलो लॉ पॉयंटाचेर. कित्याक एवरी वर्ड काउंट जाता. बरोबर, एवरी वर्ड काउंट जाता. जेन्ना तूं कोर्टाक वयता एवरी ईच एंड वर्ड हॅज सम मिनींग, ते काउंट जाता. सो जेन्ना ताणें म्हटलें वर्डाची 128ची एसी सगळ्यो रिपेअर केल्यो, ताणें अशें कित्याक मेन्शन करूंक ना की 128 ए जे आसा सेक्शन जावं युनिट तेचीच आपूण रिपेअर केल्या आनी बाकीचे उरल्या म्हणून. सो इट मिन्स तेंच्यांनी जे पळय वयर कोण ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यांनी खंय तरी विश्वजीत सराक
म्हणजे हेल्थ मिनिस्टराक मिसगायड केलो, Wrong रॉंग message इन्फॉर्मेशन दिले. सो हांवें परत मेसेज केली अर्ली मॉर्निंग सरान सांगले की आपूण पर्सनली भितून पळयता म्हणून. आणि त्या प्रमाणे म्हाका दिसता 8:30 9:30 म्हणटा म्हणसर त्यांचे AC टेक्निशियन येवन त्या हितून उभे रावले, खूप जाण आयले. सो हांवें फोटो व्हिडिओ सगळे काढले, फुल टीम पावली. सो माझे मातशे थंयसर आर्ग्युमेंट जाले कित्याक सिस्टरी सिनियर्स आयल्यो आणि ते बाकीचे भितून कोण सिस्टर तांकां विचारून कोणेन कंप्लेंट घातल्या. मागीर हांवें सरळ सांगलें हांवें कंप्लेंट घातल्या, सिस्टर पळय म्हटलें रागार जाव नाका, पर्सनल एनिमिटी ना. आज जितले पेशंट येता हे पेशंट म्हाजे कोण सैरे धायरे लागना, पण एक ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर तेंचो एक पेन फील कर. जर म्हटलें एक भुरगे खंयचेय जर एक गव्हर्मेंट जर दगावले तुमचे काय वयचे ना, पण ती आवय जी 9 महिने आपल्या पोटान भुरगे दवरून जे त्रास सोसूं ना तिका कितले दुःख जातले आणि तिका कितली ती भितून एक म्हणजे एक कळकळ आणि तळमळ आपल्या उठोंक गावना न्हू. फर्स्ट थिंग ऑपरेशनाची एका दिसाची 2 दिसाची असता पण त्या पेशंटांक आवयक आपल्या उठोन भुरग्याक घट काळजाक सुद्धा धरूंक गावना. सो त्यांचं एक पेन फील कर म्हटले. आणि तुमकां जर जमाना हांव म्हटलें तुमची कंप्लेंट म्हणजे डायरेक्ट ह्युमन रायट्स कमिशनान स्टँड करतले केस, वायोलेशन ऑफ ह्युमन रायट्स. कित्याक एक जन्माक येयल्या भुरग्याक उलोवंक येना, तुका जर तेंची कळकळ कळना जाल्यार प्लीज म्हटलें हांव तुजे कडेन म्हटलें सॉरी मागता आतांच म्हटलें हात जोडून ते काम म्हटलें करून. हांवें कंप्लेंट घातल्या डायरेक्ट सराक म्हटलें हेल्थ मिनिस्टर तुम्ही करता काय करिना इतलेच सांगा म्हाका बाकीचे लागना. आणि हांव रोखडें एग्रेसिव्ह जाता कित्याक हांव जाणा हेंचे कडेन कशें डील करपाचें ते. कित्याक हेच्या पयलीं हांवें खूब पाया पडोन बाबा पुता करून सगळ्यांकडे पळयल्लें, पण कोणूच खंयचीच ऑथॉरिटी तू पुलीस डिपार्टमेंटान जर गेल्यार तुका कोण केअर करना जोपर्यंत एग्रेसिव्ह पडल्याशिवाय घोडो धांवपाक स्टार्ट करिना. करेक्ट. घोडो तर धांवता, गाडो धांवपाक स्टार्ट करिना, गाडवाचे चापूक पडपाकूच जाय. तेजे 4-5 पडले तेन्नाच धांवतलो डेंजर करून. सो अशें करून जेन्ना हे जाले पळय त्याच्या उपरांत हांवें सराक परत थँक्यू म्हटलें, सर आज काम जालें. पण तशेंच जे हेल्थ मिनिस्ट्रीन जे आमचे GMCन आसा पळय हे वर्ड आनी वर्ड्स आसा त्या वर्डांनी म्हाका दिसता आनीकूय स्प्लिट AC खंय तरी काम करपाची गरज आसा, बंद पडिल्ली आसा. सो ह्यो AC रिपेअर जावपाक जाय. डिपार्टमेंटांनी खंय रावप उपकार ना की बाबा त्या डिपार्टमेंटा वांगडा आमचे दुसरे अदर हेंच्या वांगडा हे जाला एग्रीमेंट जाला आणि त्यांचे ते एग्रीमेंट सोंपलेलो आसा म्हणून ते काम करू शकना. जेन्ना तुम्ही AC परचेस करता त्या टायमार सगळें बरें आसता, तेन्ना तुमचो एग्रीमेंट आसता. जसो तुमचो एग्रीमेंट सोंपलो तुमचे मेंटेनन्सूय सोंपयता आणि ते AC मोडून घालता. एग्रीमेंट सोंपलो म्हणजे ते काम सोंपना. तांकां पिरियडिक प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स करूंकच जाय, जावं ऑप्शनल दवरूंक जाय. ती मिनिस्ट्रीन सेकंड ऑप्शनल आसपाक जाय, भितर नोडल असतात. सो नोडलान तेंचेर लक्ष दवरूंक जाय बाबा हे जर ना जाल्यार ऑप्शनल कितें करतले. फाल्यां जर एक डिपार्टमेंट हे आमी एक सिंपल एक्झाम्पल धरुया, GMCन जर एक खंयसर कितें शॉर्ट सर्किट जालें आनी उजो पेटलो, फायर ब्रिगेड येता मातसो टायम आसा. फायर ब्रिगेडचो शिरकाली तुजे कडेन एमर्जन्सी कितें आहा, बरोबर एमर्जन्सी तात्पुरते रिलीफ दिवपाक तुजे कडेन सीज फायर आसूंक जाय. सो तेतून आसूंक जाय. तशेंच तुमचे कडेन ह्या डिपार्टमेंटान AC जर बंद पडले जाल्यार तुजे कडेन टेक्निशियन अदर्स आसपाक जाय, मेकॅनिकल टेक्निशियन सगळे आसपाक प्लॅन आसपाक जाय तुमचो. तो जर तुमचे कडेन ना तुमचे फेल जाल्ले आसा, बरोबर. सो इट मिन्स हांगासर खंय तरी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्ट्रीचेर आनीकूय सुदारणा जावपाक जाय. ह्यो पॉयंट म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता सर विश्वजीत राणे की हेचेर लक्ष घालून तुम्ही खरेंच हेचेर एक थोडोसो मार्ग तोडगा काडचो म्हणून. आणि आय होप की ते काडटले म्हणून. काडटले, पूण काही गजाली आसता त्यो तुमचे सारकेल्याच्यान पावतगीर चड फास्ट मेरेन धांवपाक लागता, तेका वेग मेळटा. म्हणून प्रत्येक गांवागांवान म्हाका दिसता ऐश्वर्या साळगांवकरा सारखे एक सोशल एक्टिविस्ट आसपाची आजचे तारखेन तरी आजचे घडयेन हे खूप गरजेचे आहा. एक बायल मनशेचे तळमळ सामाजीक लोकांक जे त्रास जाता एक बायल मनीसूच चडान चड समजूंक शकता. आता हेल्थ इश्यूचेच घेताले तेन्ना फाटीं हांगाच एक आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली तारा केरकरान, आनी ताणें मेन्शन केलें की DDSSYचें कार्ड जें आसा तें खंयच्याच गोंयकारांक उपयोग जायना, कांयच फॅसिलिटी मेळना. ताका हांवें मागीर विचारिल्लें कोणाकूच मेळना काय पार्शल लोकांक मेळटा. पयलीं म्हणपाक कोणाकूच मेळना, कोणाकूच मेळना म्हणटकीर मागीर ताका म्हणलें म्हाजे घरान फॅमिली स्वता आसा म्हाका खबर आसा जाता काय ना तें. मागीर म्हणपाक लागलें 80% लोकांक जायना, 20% लोकांक जाता. 20% लोकांक जाता जाल्यार कितके तरेन मेरेन लिमीट आहात. म्हणल्यार ते कडेन डेटा काय नाशिल्लो. पूण तुका कितें दिसता हेजो फायदो लोकांक खरेंच जायना, कमी लोकांक जाता, कमी लोकांक जाता, मॅक्झिमम जायना आसतलो मे बी, कित्याक हांवें तशें सर्वे करूंक ना. आणि काही गोष्टी ज्या आमी जाणा की DDSY स्कीम जी आसा त्या स्किमीन
खुबशा लोकांक जे जो बारीक बारीक प्रायव्हेट वचून जर ते हे करतात ऑपरेशन्स करता कितें करतात तांकां थंयसर फायदो जाल्लो आसा अशें हांव सामकें डिनाय करूंक शकना की आमचो गोंय राज्याचो सरकार कांयच करिना अशें म्हणूं शकना कित्याक भायले लोक येवन हांगासर सर्व्हिस घेवन वयतात. हय खूब पयला हांवें हय. महाराष्ट्राच्यो कर्नाटकाच्यो पेशंट कितकेशेच असतात जे गाडी करून येतात हय येता Special. आनी आमचे जे काही लोक जे आसा आमकां मेन म्हणटा ती न्हय पासियस ना गोंयकारांक. जर एक डिपार्टमेंटान गेले थंयसर कितें लायनींग उबे रावचे पडटा आमचे कडेन पासियस ना म्हणून आमी प्रायव्हेट वयता आनी प्रायव्हेट गेल्या उपरांत थंयसर भरपूर पयशांचो खर्च आसता बरोबर आनी हे पयशे मागीर थंयसर कार्ड घातल्या उपरांत थंय वयता सो जाता ना आनी आमकां पासियसच ना ते DDY स्कीम जी आसा पळय ती घेवपाकूय पासियस ना ते कार्ड करून वचपाक सो लोकांक मेळटले कशें. आतां पंचायतींनी आमच्या जर गांवाचे येत जाल्यार ती स्किमी ज्यो आसा त्यो घेवन तांच्या ऑफिसर्स येवन बसतात बरोबर पण आमीच जर फुडें वचना आमच्या पर्यंत कशें पावतले. बरोबर. दुसरो हांव आतां मातसो मुद्दो चेंज करता. पुलीस डिपार्टमेंटाचे जेन्ना येतात तेन्ना तुजो सामको खोळदोळ मस्त सामको सगळें हालोवन उडयता म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा वांगडा तुजी कितें पर्सनल रायवरी आहा काय कितें ना पूण दुसरे वटेन पळयत जाल्यार काही पुलीसवाले तुजें बरेंय मागता काही तुका गाळीय मारता हे कितें हे नाटक आनी कितें तुगेले केमिस्ट्री काय समजना. अच्छा कशें आसता जाणा जेन्ना तूं एक लिगल फिल्डान वयता ताजेर पावल दवरता. हांव लिगल एडाक काम करतालें आमच्या नॉर्थ गोवा लिगल एड आनी म्हजे पोस्टिंग जे असले ते अंजुना पुलीस स्टेशनार असले इन 2010-11 11 to 14 पर्यंत काम केलं 3-4 वर्सां काम केलं लिगल एडाक. ताज्या उपरांत ते तारा केरकर NGO तिणेन सवेरा NGOन म्हाजेर एक फेक कंप्लेन घातली की हांव एक ल्हान भुरग्याक मारता म्हणून कोणा मारले म्हणून फेक कंप्लेन आनी तेन्ना त्या टायमाचेर PI जो आसा तो परेश नायक आशिल्लो आनी ताणें ती FIR रजिस्टर केली कित्याक चिल्ड्रन एक्ट आपूण काय करूं शकना ऐश्वर्या आपूण तुका एक्चुअल पळयता तुजें काम पळयलां आपूण की आपल्याक तशें दिसना बट स्टील आपूण बांदिलकेन आसा कायद्याच्या. आय सेड ओके कित्याक कायदो म्हाकाय खबर आहा चिल्ड्रन एक्टूय खबर आसा आनी आमी जेन्ना टॉक्स जावं जजीसांक कडसून आमचे हे आसता टॉक आसताले आमकां ते आमी आयकताले जे रिटायर्ड जजीस आसा जावं सर्स कॅरिया तांचे आमी जेन्ना मार्गदर्शन घेताले जावं जे आमचे एडवोकेट MADO पिनो तांच्यांनी आमकां जेन्ना गायड करताले त्या टायमाचेर आमी सगळे पळयताले शिकताले कितें कितें प्रॅक्टीस आसली त्या टायमाचेर. सो जेन्ना म्हाजेर स्वताचेर येयलें तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की फेक कंप्लेनी घालून हांवें कोणाक मारी नासतना म्हाजेर फेक कंप्लेन घालून हेंच्यांनी म्हाजेर FIR रजिस्टर केली. आय वॉज शॉक्ड. अरे अशें कशें काय म्हणलें सर हांवें काय करूंकूच ना पण त्या टायमार पुलीस डिपार्टमेंट कोणूच आयकपाक रेडी ना. म्हाका अरेस्ट करून कित्याक 5 उपरांत प्रॉपर जावंक ना आनी 5 उपरांत महिलांक अरेस्ट ना सो त्या बेजाचेर म्हाका तेंच्यांनी घरा कडेन रिलीफ केले. सो म्हाजेर FIR जाली चार्जशीट जाली फायल आनी कोर्टान सगळे पावले. कोर्टान पावले उपरांत जेन्ना चिल्ड्रन कोर्टान केस स्टँड जाली तेन्ना आमची जी जज आसा मॅडम टॅलिस तांच्यांनी आनी जे APP तेजी चिल्ड्रन कोर्टाची त्यांच्या भितर माझी केस जेन्ना स्टँड जाली म्हाका उबे दवरले एक्यूज म्हणून आनी तेंच्यांनी केस वाचली. केसीन सरळ घालताले तेंच्यांनी सरळ आपूण डिस्कस केले की आर्ग्युमेंट स्टार्ट जाला की एका ट्रॅप केला म्हणून खोटी केस घातले कित्याक उलयता केस मांडणी आसता पळय तेजेर कळटा आनी एविडन्स ना. एविडन्स कशें आशिल्लें की तारा केरकराच्या फुड्यान येवन ऐश्वर्या साळगांवकरान म्हणजे एकटे जे कंप्लेनर आसा तेच हय कंप्लेनंट ते न्हू कंप्लेनंट तेंची ती विक्टीम आनी आहा पळय तेंच्यांनी केलें आवय बापायनी कंप्लेन आनी हे सांगता हेणे स्टेटमेंट दिलें आपल्या फुड्यान म्हाका सांग जे तारा केरकराक चेहरो लोक आदी पासून वळखता ते म्हाका ते चेडवाक घरान आपल्या फुड्यान अत्याचार करपाक आनी मारपाक दितले आशिल्ले. सिंपल लॉजिक. आनी ते बीन कशें चेडू सांगता हांवें खंय स्टेप्सांचेर उबे रावन मारले आपूण पेट्याक जेवण घालून गेले ना ऐश्वर्या आयल्यान आपल्याक खंय काळी सवल्यानी मारले आनी ते सांगता ऐश्वर्या साळगांवकर घरान बेडरुमान वचोन खंय म्हणजे तेन्ना खंय तेजे काका काकी आवय बापूय आनी भयण बसल्या फुड्यान इतल्या जाणांच्या फुड्यान बसून बेडरुमान वचोन ते चेडवाक मारले. तुमी कितें कांकणां हातीन घालून बशिल्ले असले एलिगेशन्स घातले आनी त्या टायमार आय फील कितें की हे खंय तरी म्हाका इंटेन्शनली टार्गेट करता नाव बदनाम करपा सोसायटीन हे करपा आनी खंय तरी एका पयशे दिल्ले आसतले म्हणून केला म्हणून म्हणजे तो मेरेन तुवें बरेंच नाव जाल्लें ना. हांव लिगल एडाक काम करी आनी लिगल एडांसून कितें आसता आमचे कडेन कोणूय जर येयले आमी कोणाकूय हेल्प करता. सो तेजे आनी म्हाजे एक आर्ग्युमेंट मातशें बिचोलीम PSाचेर जाल्ले कोणी म्हाका फोन व्हेले की यो म्हणून मातशें आपलें हेल्प कर म्हणून एका मॅटराक लागून थंय त्या टायमाचेर ताणें मातशें म्हाजे कडेन आर्ग्यू केल्लो आनी ती ताका तिडक हांवें ताका रिप्लाय दिल्ले. सो ही काल सकाळच्यान आपल्याक रिप्लाय दितले अशें तेजें जाल्लें ते मेंटेलिटी मनशाची. बट नो मॅटर आमी म्हणटा कितें सोडून दी म्हणटा
बारीकशी गजाल हय. आणि हांव ह्या फिल्डान पावले थंयसर तेणी म्हाका हे घातले आनी उडयले. सो हांव फर्स्टूच हियरिंगाक बायज्जत भायर सरले, केस भायर पडली. केस भायर पडली आनी बायज्जत भायर सरले. अशें ना की बाबा हांवें खंय लॉयर हाडले आनी लॉयरान म्हजे डिबेट केली आनी केले ना, म्हणजे लॉंग टाइम तो केस चल्ली. केस चल्ली ना, फर्स्टूच हियरिंगाक भायर पडली. सो रिलीफ गावले. ताच्या उपरांत विचार केलो. आज म्हटल्यार हांव जेन्ना लिगल एडान काम केलें, इतले मेहनतीन काम केलें, सगळो रिपोर्ट दिता आनी म्हाका ते कार्ड असले, ऑफिशियल कार्ड असले म्हजे कडेन, ते हांवें सरेंडर केले कित्याक म्हाका वयरसून तेंच्यांनी लेटर काडले की तुवें कार्ड सरेंडर करचें आनी कित्याक करचें सांग म्हणून. सो ही केस सोंपल्या उपरांत म्हाज्यान जाय जाल्यार हांव परत लिगल एडाक जॉईन जावं शकतालें. बट हांवें विचार केलो की लिगल एडाक जर हांव परत गेलें, फाल्यां परत आनी कोणी एलिगेशन घातलें जाल्यार मागीर हांव कितें करतलें. म्हणजे हांव एवरी टायम तांकां लिगल एडाक सांगूंक बसतलें, त्या परस फ्री हँड काम केलें कितें वायट. सो हांवें एन्झा वांगडा काम केलें, एनजीओ जे आमचे कारबोटकर म्हणून असले तेंच्या वांगडा काम केलें, सर्वे करपाक. फर्स्ट हांवें मार्सेलान काम केलां. ताच्या उपरांत अशे बारीक बारीक एनजीओज एला फार्माचेर वचून प्रोग्राम्स करप, सायंटिस्टां वांगडा काम करप, डॉक्टरां वांगडा काम करप. ताच्या उपरांत सत्य साईबाबा फाउंडेशन ट्रस्ट आहा, तांच्या वांगडा मेडिकल लोकांक चेकअप फ्री मेडिसिन्स. तितून आमचे डॉक्टर जे चिंबुलकर आसा, जे आतां फॉरेन्सिक लॅबाचे हेड आसा, तांच्या वांगडा काम केलें. डॉक्टर अरुण भोवे, तांच्यांनी म्हाका भितून हेल्प केलें की फ्री चेकअप फ्री मेडिसिन्स हे करपाक सत्यसाईबाच्या फाउंडेशनाच्या हितून. परत मागीर एक वेर्णेकर म्हणून आसा, म्हणजे विशाल वेर्णेकर, जे मार्सेलांतले, ते साई भक्त सगळे सत्यसाईबाबाच्या हितूनसून आनी हांवूय एक साई भक्त. सो ह्या हितूनसून म्हाका धार्मीक हय सांस्कृतिक धार्मीक सगळ्या हितूनसून म्हाका म्हणजे देवान एक म्हणटात न्हय, एक बाण जर सकयल उरलो धनुश्यान तो पयलीं लोकांक पळयतना सकयल दिसता, पण जेन्ना ताका सोडटा पळय तेजी वेग कळटा. त्या वेगान हांवें जे काम स्टार्ट केलें ते टील डेट आज पर्यंत आसा आनी हाच्या फुडें आसतलें. ओके. सो अशें करून हांव त्या फिल्डान पावलें. इतकें आतां तुजें कार्य चालू आसा, इतकें तूं सगळ्याक वावरत आसता, सगळ्याक पावत आसता, गोरगरिबाक पावत आसता. टायम कसो मेळटा तुका आनी कितलीं वरां काम करता तूं? हांव 24 आवर्स काम करता. एक मॅटर हांवें अशें एक ल्हान फॅमिली सांबाळून ती हय फॅमिली सांबाळून. अशें ना की म्हजे भुरगे. खरेंच गोंयकारांक मुद्दम सांगूंक शकता, स्पेशली बायल मनशाक. आनी म्हाका सदांच बायल मनशाचे अशें काम करते म्हाका आवडना, कोण घरा कडेनूच बसून रावता. कित्याक खूब टायम आसता आपल्या टॅलंटाचो, शिकून सवरून सुद्दां काही बायल मनीस आहा घरा कडेन आपले, पूण कितें तरी टॅलंट आसता तो खंय तरी घेवन येवचो भायर. आनी तुजे सारकेली बायल मनीस एक आदर्श आसा आमच्या गोंयकारां खातीर स्पेशली. आनी म्हाका मॅनेज करता तूं? हांवें मॅनेज म्हणजे कितें, म्हाका फर्स्ट थिंग सगळ्यांक बरो सपोर्ट गावलो म्हणटा तो म्हाज्या फॅमिलीनसून, म्हाज्या पप्पाचो आनी म्हाज्या मम्मीचो. आनी तशेंच म्हजी भयण, कित्याक म्हजो भुरगे ल्हान आसलो तेन्ना, आनी ल्हान भुरग्यांक पळोवप म्हणल्यार तुमी जाणा स्कुलांनी शिकताले आनी तांकां जेवण खाण सगळें एडजस्ट करून हे सगळें हितून धांवप. पण म्हाका क्रुशियल आसता. हय. आनी ते हितून कितें आमी संस्कारी, आमचे सगळे हितून संस्कारी, आमी त्या संस्कारांसून वयर सरली. आनी करता करता म्हाज्या भितून हजबंडाचें डेडिकेशन आसा. फॅमिली लायफानसून सगळे म्हणजे वाड्या वयले लोक म्हाका सगळे एप्रिशिएट करताले आनी बऱ्या कामाक एप्रिशिएट करता. अशें ना की आमी कितें झगडे जाले जाल्यार आमी तांकां गाळयो जावप आनी हें करप ना. आज ताका म्हणजे शेजार पाजार सगळे जाणां म्हाज्या वांगडा बरो आसा. गांवचे गांव लोक बरे आहा. हांव बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन आसा. 2 टर्म जाले, सेकंड टर्म अनओपोज जाल्ले आसा पंचायती. त्याच्या भायर हांव क्रायम रिपोर्टिंग करताले, पोलीस ऑफिसर विकलीक. तितून हांव रेजिडेन्शियल एडिटर ऑल इंडिया लेवलीचेर आसलें. परत हांव महंत योगी सेवादल भारताचे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आसा, जे योगी आदित्यनाथाची टीम आसा, जे युपीचे सीएम तांचे एका आहा. पण हांव बीजेपीक ना, पॉलिटिकल फिल्डान ना, पण हांव काम करता ऑल इंडिया लेवलीचेर. सो महिलांचे हांव नॉर्थ इंडिया आनी ईस्ट इंडिया सांबाळटा. सो कितेंय जर असलें आमकां वयरसून तेंचो सपोर्ट गावता, लखनौ साकून जावं युपी मिनिस्ट्री लेवली वरसून सगळ्या वाटेनसून गावता. सो अशें करीत हांवें फिल्डांनी पावलां. मॅनेज म्हणजे कितें, म्हाका आतां जर कोणाचो कॉल येयला हांव इमिजिएट हांव टायम वेस्ट करिना. आनी हांव कोणाचेय कॉल येवंक हांव फोन उखलता. जर म्हाजे फोन उखलूंक गावूंक ना, म्हाका मिस कॉल येयला हांव इमिजिएट तांकां कॉल करता. कित्याक कोण तरी मनीस म्हाका कॉल करता म्हणजे खंय तरी तो एमर्जन्सीन आसा. बेश्टो काय कोण करचो ना टायमपासाक, कित्याक तांकां भंयूय आसा बाबा फकाणां मारले जाल्यार आमकां फुडले फेस करचे पडटले. सो काही झलक हांवें थोड्या जाग्यांचेर दाखयल्ली आसा त्या टायमाचेर. पॉलिटिकल हें म्हणटा तेन्ना दुसरो अशें हें आसा, जेन्ना हांवें तुका कॉल केलो स्पेशली, हांवें म्हणलें ऐश्वर्या खंय गो तूं, नात मुगो ह्या दिसान पॉलिटिक्साचेर खंय कांय तुजें स्टेटमेंटूय येना, काय ना, कोणा वांगडा दिसयना. कित्याक आमी पळयता की इंडिया एलायन्सा वयले सगळेच सोशल एक्टिविस्ट तेंच्या वांगडा सद्याक जॉइन जाल्या. हांव पळयता ऐश्वर्या खंय पिक्चरानूच ना. ऐश्वर्या साळगांवकर, ऐश्वर्या राईत म्हणपा येता म्हाका. जग सगळे धांवता म्हणून त्याच्या फाटसून आपुणूय धांवप नासता. काही विचार करपाची क्षमता आसपाक जाय मनशा कडेन. हांवें ऑलरेडी काँग्रेस पार्टीन काम केल्लें. काँग्रेसीच्या महिला काँग्रेसीचे जनरल सेक्रेटरी आसले स्टेट लेवलीचेर.
पयलीं हांव यूथ काँग्रेसीकूय काम केल्लें. सो महिला स्टेजीर चान्स पडले, तितून म्हाका जे आमचे हांव तिका गुरू मानता, जी महिला अध्यक्ष आसली आमची सुनीता वेरेकर प्रोफेसर, ती हांव तिका खरेंच धन्यवाद म्हणटा काळजांतल्यान. कित्याक पॉलिटिकल फिल्डांचेर म्हाका पयलीं प्रेस कशें ब्रीफ करप कितें आसता म्हाका खबर नासलें, पण तिणेन म्हाका जेन्ना हात धरलो, मे बी हांव तिच्या फुड्यान एक बारीकशें भुरगें कशें, आणि त्या हितून तिणें म्हाका जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी दिली, हांवें म्हाजें फूल डेडिकेशन त्या टायमाचेर दिलें 2017 सिटा हे करपाक, म्हणजे पॉलिटिकल फिल्डान. ताज्या उपरांत मागीर खूब कितें घडलें, घटना घडली. तितून आमचे एक जे महिला काँग्रेस तेंच्यांनी एक थोडेशे षडयंत्र रचोवन जे सुनीता वेरेकर जी आसा प्रेसिडेंट आशिल्ली तिका काडली. षडयंत्र भितून प्रतिमा कुत्तिनो आणि जे आमचे डेप्युटी सीएम आसा बाबू कवळेकर, तांची मिसेस सावित्री कवळेकर, यांच्यानी दोगांनी मेळून षडयंत्र करून तिका सकयल देंवयली. आणि मिटींग चालू आसा, भर मिटींगेक एक जर मनशाक तूं सकयल देंवता, तुम्ही चिंता की तिका कितें फील जातलें, पण ती एक सुशेगाद मनीस, एक विचार करपी, प्रोफेशनली फिल्डांसून काम करून आयिल्ली प्रोफेसर कितें. सो तिणेन ते लायटली व्हरून सामकें हितून थंड रावन आयज ताका ती काँग्रेसीन आसा. सो अशें जेन्ना षडयंत्र करून प्रतिमान जेन्ना आमकां भितून हे केलें, आमकां ते सोंसना जालें म्हाका. सो प्रतिमांक खंय तरी हांव खटकतालें ऑलवेज, कित्याक नॉर्थ गोवान आनीक कोण ना, आनी तूं उलोवपी, हांव उलोवपी मनीस. सो हेका ते खटकताले. सो ताणें मागीर दिल्ली वचून खूब एलिगेशन्स घातले, खुबशे हे केले. आनी ह्याच आझाद मैदानाचेर हांवें बसून 5 दिसाचें उपोशण केलें, जेन्ना ताणें म्हाजेर खूब आरोप घातले आनी ताका चॅलेंज मारलेली. आणि ते चॅलेंजीक प्रतिमा कुत्तिनो, आणि त्या टायमार महिला काँग्रेस असले ते प्रेसिडेंट. सो आज तुम्ही त्याची प्रेसिडेंटशीप आणि आयज सोशल वर्क वयरसून सकयल पावले कशें ते तुम्ही पळयल्लें आसा. एक मनीस सकयलसून वयर आणि एक मनीस वयरसून सकयल, सोशल वर्क आणि एक महिला अध्यक्ष. आणि आज पळोवपाक गेल्यार ते त्याच लेवलीचेर पावला. आज तेच म्हणटा न्हू, म्हणजे जे काही घमंड असलो तो देवान त्याचो घमंड असो देवयलो. आयज खरेंच सांगता, ह्या स्थानाचेर जे आमचे आझाद मैदान आहा, आणि त्या आझाद मैदानाची जो एक पावर आसा, म्हणजे पॉझिटिव्ह पावर, तो खरोच हांवें 5 दिसांक त्या म्हाका थंयसर आत्मसात जालो. आणि हांव त्या पावराच्या वयरसून आयज पॉलिटिकल फिल्डान काम करता आणि फुडें गेलें अप टू MP इलेक्शन झगडपाक 2019. नो मॅटर म्हाका हांव निवडून येवपाक वचकूच ना, पण कळपाक की स्वताची कॅपॅसिटी कितें आसा आणि लोक आमकां कितले एप्रिशिएट करता आमच्या कामाक. सो तितून हांवें भरपूर मतां काडल्या. म्हाका दिसता हांवें शिवसेनेच्या डबलीन मतां काडल्या जेन्ना ते राखी राविल्ले पळय त्या टायमाचेर. आणि त्याच्या उपरांत म्हाका मागीर हांव हितूनसून MP इलेक्शन कंटेस्ट करून हार्डली मागीर 4 दीस गावल्ले, आणि धांवपळ आसले. एकले मनीस नीस गोंयकाराच्या टिकेटीचेर हांव राविल्ले, पण तांचे बी फॉर्म गावूंक ना. म्हाका तेंचे भितून कितें तरी कुसाव जाली म्हणून म्हाका फॉर्म पास जाले आनी हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालें. सो म्हाजे कडेन ती इतली व्हडली मशिनरी ना, पण एक बायल मनीस जावन येद्या व्हडल्या लेवलीचेर रावन ते काम करप धाडसी, ते तुमकां खबर आसा की कितले कापसदारपणा जाय पडटा. आणि त्या हितून पावले फिल्डान. त्या फिल्डान पावल्या उपरांत म्हाका फर्स्ट एप्रिसिएशन जेन्ना उबे रावले तेन्ना आमच्या गांवच्या वेल्ला काणका गांवच्या सरपंचान, जे लेट आमचे दिवंगत मिल्टन मार्कीस आहा, तांच्यांनी केले की कापसदार तूं बायल आमच्या गांवचे, तुज्या असले सरपंच जावचे म्हणून. ही उतरां तेजी आशिल्ली, पण वेळा काळान पॉलिटिक्सान चान्स पडला म्हणून हांव उगी आहा. ताज्या उपरांत हे सगळे जाले उपरांत शिवसेना महिला अध्यक्ष म्हाका चान्स दिलो जितेश कामतान. सो 3 वर्सां हांवें काम केलें. आणि ताज्या उपरांत म्हाका तृणमूल काँग्रेसीन चान्स आयलो म्हणून तृणमूल काँग्रेसीन तितून गेले. पळय जाल्यार ममता बॅनर्जी वांगडा, महुआ मोहित्रा जावं तेंची ते वयरसून सिनियर तेंच्या वांगडा काम केलें. तेंचे म्हाका लायक जाले ना, कितें तेंच्या वांगडा आयडियोलॉजी डिफरंट आसा. आनी तेंचे जे पळय कोण थंयसून येता पळय आणि हांगासरले आमचे जे भितून एक्टिविस्ट जॉईन जाले पळय, तांचो आनी आमचे कशेंच जॉईन जावपाचे मिलाप जावपाचे ना. विचारांची हे ना, त्यांचो प्रॉब्लेम दुसरो आसा. ते जे पॉलिटिक्स करता त्यांचे स्टेटीचे प्रॉब्लेम दुसरे आहा, त्यांची मेंटॅलिटी दुसरी, आयडियोलॉजी दुसरी. आमचे प्रॉब्लेम वेगळेच आसा. पण हांव म्हणिना की ममता बॅनर्जी वायट आणि तिने हे ना, ती सेपरेट. सगळे प्रॉब्लेम आमचे सकयल गोंयकारांच्या भितून जे कोण जॉईन जाले पळय तेंचे प्रॉब्लेम ते कोण समजून घेवपाक रेडी ना. हांवें चिंतले बाबा हांव इंडिपेंडंट राविल्ले बरें, म्हाका कोणूच नाका. कित्याक हांवें खुबशे पॉलिटिकल पार्ट्यान पळयले. आतां तुमी काँग्रेसीचेच म्हटल्यार जर विचारले म्हाका, जाल्यार काँग्रेसीन सुद्दां इतले मरण काम करून काँग्रेसीकूच भितरले कार्यकर्त्यांचेच पांय काँग्रेस ओडटा भितूनसून, कोणाक प्रमोट करिना. एक कार्यकर्तो जर मरण इतले काम करते काय एप्रिशिएट करिना. आयज जर नॉर्थ गोवान जर पळयलें कोण आसा तुमचे कडेन काँग्रेसीचे कार्यकर्ते, धडाडीचे कार्यकर्ते दाखय की एक महिला उभी रावले आनी तेका तुम्ही एक 50 जाणांनी सपोर्ट केले. आज म्हाजेर एक केस चालू आहा
जी 2017-18 चालू आसा पळय अजून ताका केस झगडटा. म्हाका काँग्रेसीन हे दिलो, एडवोकेट दिलो, शुअरिटी बॉन्ड फर्निश केले, कितें केला, हेल्प केला, केन्ना विचारले बाबा तुमची मॅटर खंय पावली काय म्हणून. हांव फेस करता म्हापसा कोर्टाक, हांव वयता उबे रावता, आमी फेस करता. ज्या जाग्याचेर आमचे कितें ना मोर्चा काड म्हणपाक मोर्चाक गेले. येयल्यान तुमी कसले ऑर्गनायझेशन तुमचे आज विचारूंक दिसता. जेन्ना तुम्ही कोणामध्ये सिंपल मनशाक हेल्प करू शकना तुमचेर आमी विश्वास तरी कसो दवरपाचो. आणि मेन मुद्दो काँग्रेसीचो एकूच प्रश्न लोकां मुखार येता जावं वारंवार सर्क्युलेट जाता तो म्हणल्यार हेंची इंटरनल झगडी. हा तेच तुमकां सांगता न्ही ताचो की सुटावोच जायना. सुटावो जायना कित्याक की तेंचे कडेन नियंत्रण ना. आता बीजेपी सारख्या फाटी पार्टी लोकांनी मॅन्डेट दिलो काँग्रेसीक जाल्यार हेच मुद्दो परत वयर येतालो की यांचो आपलो इंटरनल घराचो मुद्दोच सुटना, इंटरनल झगडीच सॉल्व जायना. हे आमी दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. आज जे काँग्रेसीचे एवरी टाइम एमएलए जे आसा पळय ते भायर फुटून वचपाक कारण कोण, कारणीभूत कोण, यांचेच कार्यकर्ते म्हणजे पळय पोझिशनार बसले सकयले कार्यकर्ते न्हू, जे खुर्च्यो घेवन बसल्या पळय. आमी जनरल सेक्रेटरी, हांव वायस प्रेसिडेंट म्हळ्यार हे पळय जे राजे महाराजांची स्टायल मारता पळय न्हू, ये तुम्ही यात मरे तुमचो राहुल गांधी रस्त्याचेर रावन काम करता, तुमकां रे ते कितें घमंड जाय. यात मरे बे आमी काम करिना, आमी इतले काम करता, आमकां येता तुमी एक दीस प्रोटेक्शना. आज आमी लोकांक लागून झगडटा, कोणाचेर अत्याचार आवाज करता, येयल्यान तुमी पॉलिटिकल पार्टी एक दीस हे करपाक सपोर्टा. घबाड म्हणटात तुमी, व्हडलो घबाड, पण ते घबाडान तुमकां घमंड आसा. तो घमंड देवळात त्या दिसा तुमी उबे जातल्यान. आणि म्हणून ऐश्वर्यान हे फाटी डिसायड केले की खंयच्याच एक पार्टी वटेन आपूण ना, आपूण सोशल वर्क करता, लोकां खातीर काम करता. जे कोण येतले तेणी लोकांचे काम केले काय ऐश्वर्या खुश. कामाशी मतलब आता बीजेपी पार्टीन पळयात तुमी, तेंचे भितून केन्ना आयकला आमी अशें जालें तशें जालें आयकला, जाता आसतलें पार्टीच्या भितून, पण तो भायर पावना कित्याक तेंचे कडेन कंट्रोल आसा. तांचे जे एथिक्स आहा ते एथिक्सांचेर चलतात ते, आणि ते कंट्रोल करता. ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपाक ते बसलेले आसा, तेंची टीम आसता, ते प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करता. यांचे कितें जालें, यांचे मातशें कितें जालें घे रस्त्याचेर बोबो मारतात, तशें जायना. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल फाटी गोविंद गावडेचे आणि तानावडे सराचे मातशे फुसफुस जाली असेंब्ली चालू आसतना, जाल्यार रोखडो स्टेटमेंट आयलो की हो आमचो इंटरनल घरचो भितरल्या भितून न्हू तेंचे प्रॉब्लेम, ते इंटरनल तुमकां लागना, तुमच्या कामाशी घेवन बसा, कितें जालें अशें उडयतात. पण हेंचे कितें ना, त्याने म्हटलेच कशें, त्याने केलेच कशें, तेजेर सॉल्युशन ना हेंचे कडेन. म्हणजे धांव पारा धांव, विजन ना, विजन सोंपलें आहा. बरें, आमी लास्ट एक प्रश्न घेवया आज जे पॉलिटिकल वातावरण चल्लां, जे आतां सध्या खोदो चडला दोन्ही पार्टीमध्ये, 2-3 पार्टी आणि बाकीचे कितलेशेच इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, 8 जाण नॉर्थ गोवाक रावले. इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कित्याक रावला ते म्हाका खबर ना. पूण जे आता काँग्रेस आणि बीजेपी सोडले जाल्यार बाकीची ज्यो पार्टी रावल्यात तेही कोण काँग्रेसीक ब्लेम करता, कोण बीजेपीक ब्लेम करता. ते ब्लेम गेम असतात न्ही पॉलिटिक्स. आयदर दोन पार्टी कोणाकूय तांकां ब्लेम करचोच पडटलो. पूण निवडून आयले जाल्यार वोट कोणा करतले? राहुल गांधीक करतले काय मोदीक करतले? वोट करचोच पडलो, कित्याक प्रधानमंत्री डिसायड करपाक जाय म्हणटकीर वोट करचोच पडलो. थोडे लोक नोटा हादयसर नो वे ऑप्शन. नोटा मारतले काय? नोटा मारतले जाल्यार तुम्ही लोकांचो वोट कित्याक मागता? हो एक प्रश्न आसा. पूण आज जे आमी काँग्रेस आनी बीजेपी जर धरले, वारें खंयच्यान व्हांवता कशें दिसता तुका? कित्याक तूं स्वता लोकां मेरेन जोडून आसा. आता सध्या ज्या प्रमाणे हांव महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली या स्टेटींनी हांव भोंवून आयला. MP हांव वयता, मॅटरांक लागून आमकां वयचें पडटा, सुप्रीम कोर्टान बीन सगळ्या हितून वयता आनी पळयता. जाल्यार वयर ज्या प्रमाणे चल्ला न्हू थंयसरले म्हाका तरी दिसना की बीजेपी सरकार हालतलो कसो. आणि ज्या प्रमाणे आयज इतर कंट्री, राज्य म्हणिना इतर कंट्री, अदर कंट्री, दुसरे देश आमचे इंडियेक आयज भियातात. नो मॅटर इंडिया खंय पावला आनी कितें आहा ते, पण एक भंय जो दवरला पळय त्या भयाक लागून आयज पाकिस्तान सुद्दां उगी पडलेले आसा. सो हो एक भय सगळ्यांच्या काळजान आसा की मोदी धड न्हू, तो कितेंय करू शकता आनी तो कोणाक भियाना. कित्याक एक कापसदाद मनीस जेन्ना उबे रावता तेन्ना पळय म्हणटात न्ही, हाती चले अपनी चाल कुत्ते भोंके हजार, हे चल्ला. तशेंच आमच्या गोंय राज्यान म्हाका सांगचे खरेंच मुद्दमून सांगचे दिसता, तोखणाय करची दिसता. मुद्दम सांगता म्हाका, एकूच म्हाका दियात चान्स. गोंय राज्याचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा ते फोर्सफुली आपल्या मनशांक हेल्थ मिनिस्ट्रीन घालता म्हणटा. कापसदाद मनीस म्हणटा तेका, कित्याक बाकीच्या MLA कडेन जायना ते.
आणि तो करून दाखयता, तो उलयल्ले उतार करून आताच एक न्यूज पळयला की एक चेडवाचे ताणें कन्यादान केला गरीबातले गरीब. अहो भाग्य त्या चेडवाचे. हा, नो मॅटर तो कोण असा कितें असा, पण ताका खरेंच अहो भाग्य त्या चेडवाचे की एक गरीबांसून येदे व्हडल्या राजा महाराजा घराण्याशाहीसून एका मनशान तुजें कन्यादान केलें, तो तुजो शास्त्रा प्रमाणे पयल्यार बापूय जाला. बरोबर. तशेंच तेणेन आता कोणाची तरी वेळूस पळय ती घर मोडला, अशी काय 25 जाणांची घरां मोडलेली आहात ती ताणें बांदून दिता म्हणून प्रॉमिस केलें, तो करतलो. सो असो मनीस गोंय राज्याचो सीएम कित्याक जावचो न्हू, कित्याक आसचो न्हू. बरोबर. म्हाका तरी दिसता, म्हाका जर कोणी विचारलें जाल्यार हांव म्हणटलें 100% जेका मनशांची कळकळ आसा, जो दुसऱ्या मनशाक समजता. मे बी वेळा काळान तेणें पयलीं कितें केलां तें खबर ना, मे बी केलां आसतलें की खंय तरी चुकलां, सगळ्यात लोक पयशांचो शकना आनी चुकोनूच जाता न्ही, मनीस चुकता तेन्ना सुदरयता न्हू. तेणें आपली चूक जर सुदारणा करीत करीत फुडें गेलो, जे आयज गोंय राज्याचे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी आसा, ज्याच्या अंडर ही होम मिनिस्ट्री आसा, होम मिनिस्ट्रीच्या हितूनसून आमी कितल्योश्योच कंप्लेनी घातल्या पुलिसांच्या अगेन्स्ट की पुलीस अशे त्रास करता. पुलीस जर एक्शन घेना आमी कितें करतली, म्हणून हांव चवताळटा तुमच्या उलोवच्या प्रश्नाचे उत्तर हे दिता. सो इतले करून तुम्ही एक्शन घेना आनी वयल्यान सांगता ऐश्वर्या साळगांवकाराक खंय तरी भितून उडयात रे, कित्याक ते चड आवाज करता. पर्सनल एनिमिटी म्हजे कोणा कडेन ना, हांव कोणाक पर्सनल एनिमिटीन पळयना. हांव अजून सुद्दां सांगता, माझे जे PI आसा, SP आहा, DGP आहा, कोणूय आसा, कोणूय येवंक गोंय राज्यान, जावं एक PC येवंक, LPC आसूंक नाल्यार ती LPS आसूंक, कोणूय आसूंक, खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसूंक, म्हाजे कडेन तेंची पर्सनल एनिमिटी ना. तुम्ही जेन्ना ऑफ घेता की आम्ही लोकांक पब्लिकेक सेवा करपाक लागून थंय उभे रावता म्हणटा, आणि ती सेवा बजयताना तुम्ही खंय तरी घुसमारी करता आणि कोणाचेर अत्याचार करता, भितरल्या भितून कितें करता खबर ना, पण जेन्ना आमी तुमच्या नजरेन हाडून दिता त्या टायमार जर तुम्ही आयकना जाल्यार 100% आमी तेच करतले. 7 दिसाची सुद्दां उपोषण करतना फाटी फुडें रावोंक ना. पण 7व्या दिसा PI तुषार लोटलीकराक जेन्ना डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान सांगले की तुम्ही कितें करता जाल्यार तुका सस्पेंड करता, त्या टायमाचेर ऐकले. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट येयल्या उपरांत म्हणजे 7 दीस उदकाचेर रावन जे हांवें उपोशण केलें पळय ते खंय तर तांकां माल पडले. आयज तांकां दिसता की ऐश्वर्या साळगांवकर बायल धड न्हू म्हणून खंय तरी काम करपा लायता म्हणून ते बीन इनकरेक्ट वे. हय, आता अशी खुबशे मुद्दे आहा. मर्डर केसी पळयात तुम्ही, एक जयेश तोडणकराची मर्डर केस आयली तितून पळयात अक्षरशः म्हाका आमचे जे पेंजीमचे डी कोड आसा कित्याक त्या डी कोर्टान अक्षरशः जजान म्हाका अशें एप्रिशिएट केलें हात जोडून. केस बेल चालू असली त्या टायमाचेर एडवोकेट असले, खुद्द PI पडवळकर आशिल्लो, वेरोनिका LPS आशिल्ले आनी बल्ला कोर्ट ते सायडीक काडून तेंच्यांनी एप्रिशिएट केलें. हे माझे खरे एप्रिसिएशन. एवॉर्डूच दिले म्हणून जायना, पण जेन्ना एक जज सांगता की ह्युमॅनिटी ग्राउंडाचेर तुजें काम ट्रिमेंडस म्हणटा ते वर्ड्स म्हाका खूब एप्रिशिएबल. ऐश्वर्या, एक लास्ट प्रश्न तुका हांव विचारता आनी विदीन व्हेरी शॉर्ट म्हाका तुजो रिप्लाय जाय. आज पल्लवी धेंपे जी आज इलेक्शना उबी रावल्या, काही लोक म्हणटा सेंट्रलाच्यान तिका दवरल्या, टिकेट दिल्या, करोडांनी पैसे दिल्या म्हणून टिकेट दिल्या. कित्याक एक तूं एक बायल मनीस, ती एक बायल मनीस. लोक तिका प्रतिसाद दितलो, लोक तिका मॅन्डेट दितलो, मत पडटली तिका जिखून येतली ती अशें तुका दिसता? कित्याक ती जर जिखून येना, एक तर जितके मिनिस्टर तेजे फाटल्यान आज भोंवता तांकां खंय तरी धोका आसतलो, मुखार लज आसतली, आनी तिजे स्वताचे प्रेस्टिजा लागून. कित्याक गोंयांतली सगळ्यांत अमीर श्रीमंत परिवार आज इलेक्शनाक देंवला, पॉलिटिक्सान आयल्या. जर तेंची हार जाता म्हाका दिसता ही तेंचे खातीर सगळ्यां व्हडली कशें आहा पळय पॉलिटिक्स, ते पॉलिटिक्सान लज बीन जर धरून गेल्यार त्या पॉलिटिक्सान तेंच्यांनी देंवपाचें ना फर्स्ट थिंग. कित्याक जेन्ना हांव काँग्रेसीन दिल्ली आशिल्ले पळय त्या टायमाचेर जी महिला अध्यक्ष आसली तिणी म्हाका सांगलें, अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो आप डट के मुकाबला करना सीखो, अदरवाइज आप पॉलिटिक्स में मत जाओ. सुष्मिता देव तिणीन सांगिल्लें म्हाका, यूथ त्या टायमार महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया. सो हांव थंयसून मोटिवेट जावन हांव गोंयान आयलें, थंयसून चालू. पण आता जेन्ना आमी पल्लवीचे म्हणटा न्हू जाल्यार साऊथ गोवान म्हाका तरी दिसना कित्याक एक नॉर्थाची व्हरून थंय दिली सुद्दां, भले ते थंयसरले चेडूं आसूं, पण ती हांगा आसा तिणेन केन्ना डेडिकेशन दिवंक ना, आपले केन्नाच एक शब्द काडूंक ना, जावं एक कितें अत्याचार जाता कोणा लागून येवंक ना. डायरेक्ट येवन गणपती हो पुजलो म्हणून जायना, पण थंयसर जे विराटोन जे काम केल्लें आसा डेफिनेटली हांव म्हणटा की साऊथ गोवान जर पळोवंक वचत आनी तेंचो रेशो आसा त्या प्रमाणे विराटो फायट दितलो आनी काँग्रेसीक थंयसर मेजॉरिटीन चान्स पडटलो. भले ते कमी मतांनी आसूं बट एका चान्स पडटलो कसो दिसता विराटो. ओके ऐश्वर्या, तुका चडांत चड देव बरें करून म्हणटा. खरेंच तुजे विचार आयकून आनी तुजी नजर पारखुपाची, कित्याक तूं फक्त
पॉलिटिकल पार्टी हे ते पळयनासतना फक्त मनीस मनीस पळोवन आनी गरिबांची तळमळ पळोवन तूं काम करता हें आज आमचे कडेन सिद्ध जाता, कित्याक तूं जें काळजान आहा तेंच तुज्या तोंडार येता. हय. सो तुका आमी फुडले तुज्या फ्युचराक आमी अभिनंदन करता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी तुजी जी ही झुंज आहा लोकां खातीर, समाजा खातीर, कायद्या खातीर, ती अशीच चालू उरो आनी देवान तुका बरो प्रतिसाद दिवन सांबाळून दवरूं. कित्याक तूं रातचें जाल्यार रातचेच भोंवता आमी पळयता, 12-1 सुद्दां तुजें केन्नाय कितेंय वाटेर धरलें जाल्यार लायव्ह व्हिडिओ ऍक्सिडेंट चालूच सगळे आसता. असतात, चालू असतात. ज्या कडेन मागता की तुका प्रोटेक्शन दिवचें आनी देव बरें करूं. परत एकदां थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच.